नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 1300 कोटी मोडून रोहा ते ठोकूर कोंकण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण प्रधानमंत्री मोदीन उडुपी मडगांव आणि रत्नागिरी सावन इलेक्ट्रिक ट्रेनीक दाखयलो व्हर्च्युअल बावटो। SIT उस्तीत जमनी बळकावपाची प्रकरणां आजी माजी सरकारी अधिकाऱ्यां सयत लँड ब्रोकरां आड कारवाय FIR मुख्यमंत्री म्हणटात कितलेशेच भितर पडटले। कोमुनदादीचे अधिकार घेवंक कोडाक दुरुस्ती प्रक्रिया सरकारी पावड्यार सुरू। कोमुनदादी म्हणटात कोड दुरुस्तीचे अधिकार सरकार विधानसभेक नात। कोमुनिदाद अधिवेशनान घेवचो पडटा थाराव। गोवा डेरीच्या संचालक मंडळाचेर फळदेसायाचे पॅनल आदलो अध्यक्ष माधव सहकारी विठोबा देसायाच्या पॅनल भायर राजेश म्हणटा गोवा डेरी बचाव पॅनल। फाल्यां आंतरराष्ट्रीय योग दीस योग फॉर ह्युमॅनिटी 8व्या योग दिसाचो थीम मुखेल कार्यावळ ताळगांवा श्यामाप्रसादार आयकॉनिक से कॅथेड्रल आग्वाद किल्ल्यार योग। आठ जुनाची केज फार्मिंगा विशीं अधिसुचोवणी घेवची फाटी। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा नुस्तेमारी उद्देगांत भायले घुसतले। मंत्री म्हणटा गोंयकारांनी फुडें सरचे ट्रेनिंग अर्थीक आदाराक तयार। कर्नाटकांत प्रो कन्नड ब्रिगेड एक्टिव्ह हिंदी कोंकणी काळे फासपाचे मोहिमेचेर कारवारा कोंकणी उपरांत बेंगळुरूंत हिंदीक काळे प्रधानमंत्र्याच्या बॅनर बोर्डाक काळे कारवार स्टायलीन। म्हापशां आंगडी बाटाच्या गुदामाक उजो चपलां बूट लासून काबार लाखांनी लुकसाणीचो अदमास। फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आटापा तो मेरेन कळाव। प्रधानमंत्री मोदीन उडुपी मडगांव आणि रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनावेल्यान इलेक्ट्रिक रेल्वे गाडयांक व्हर्च्युअल बावटो दाखयलो। महाराष्ट्रांत रोहा ते कर्नाटकांतल्या ठोकूर मेरेन 740 किलोमीटर कोंकण रेल्वे मार्गाचे 1280 कोटी मोडून पुराय विद्युतीकरण जाला। सोमारा उडुपी मडगांव आणि रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनाचेर खासा फ्लॅग ऑफ कार्यावळी जाल्यो। सभी भाई और बहनों नमस्कार। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका के तेज विकास का जो भरोसा आपको दिया है, उस भरोसे के आज हम सभी एक बार फिर साक्षी बन रहे हैं। आज 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ये प्रोजेक्ट हायर एजुकेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, कनेक्टिविटी ऐसे कई आयामों के साथ आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बल देने वाले हैं। वहां भी कर्नाटका की इसी विकास यात्रा को गति देने का अभियान जारी रहेगा। थोड़ी देर पहले कर्नाटका में 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और 7 रेलवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। कोंकण रेलवे के 100% बिजलीकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव के भी हम साक्षी बने हैं। बनावट डॉक्युमेंट करून जमनी बळकावपाची प्रकरणां SIT उस्तीत आसा।
आजी माजी सरकारी अधिकारी कांय लँड ब्रोकरय सापडल्यात. आदलो पुराभिलेख संचालक, बार्देसचो आदलो मामलेदार, सब रजिस्ट्रार तशेंच फोंड्या दुर्भाटच्या लुइजा फर्नांडीस, आयतान फर्नांडीस, मीना रमाकांत नायका आड क्रायम ब्रांचीची केस. मुख्यमंत्री म्हणटा कितलेशेच भितर पडपाचे आसात. SIT जमीन बळकावपाची प्रकरणां उस्तूंक लागल्या. मडगांवां घोगाळांतल्यान विक्रांत शेट्टीक उखल्ल्या उपरांत आनीकूय प्रकरणां भायर सरूंक लागलीं. वेगवेगळ्या प्रकरणांत क्रायम ब्रांचीन आदलो पुराभिलेख संचालक, बार्देसाचो आदलो मामलेदार तशेंच सब रजिस्ट्रारा आड गुन्यांव नोंद केला. तशेंच फोंडे दुर्भाट वाठारांतल्या लुइजा फर्नांडीस, आयतान फर्नांडीस, मीना रमाकांत नायक हांचे आड FIR केला. आनीकूय कितल्याशाच जाणांचेर शेकपाचें आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारी अधिकाऱ्यांचेरूय एक्शन जातली. कितलेशेच जाण भितर पडपाचे आसात. आपणे स्वता हे केशीचेर लक्ष दवरला. SIT इशू रजिस्टर्ड जाली. ऑलमोस्ट शेट्टी म्हणून कोण तरी ताका अरेस्ट केला. अशे खूब जाण ह्या केसीच्या भानगडीत आसा. हांव पर्सनली मॉनिटर करता आनी म्हाका दिसता खूब जाण अरेस्ट जावंक शकता. इवन द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी बाकीचे सगळे सुद्दां अरेस्ट जातले म्हाका दिसता. सो तुमकां कशेंच चिंतून येयलें की SIT लागू करची म्हणजे? हांवें पळयता, हांव लागच्यान फाटले खूब दीस जालो हांव पळयतालो. एकट्याक 5 कोटीची इन्कम टॅक्स आहे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिद्धार्थ कांबळी. कोमुनदादीचे अधिकार घेवंक कोर्टांत दुरुस्तीक हालचाली. उपरांत भौशीक प्रकल्पाक सरकार कोमुनिदादीची मान्यता नासतना जमीन घेवंक शकतलो असो प्लान. कोमुनदाद वेंचणुकांचे नेम, अतिक्रमणां कायदेशीर करपा विशीं दुरुस्तीचो प्लान चल्ला. कोमुनदादी म्हणटा कोमुनिदाद कोड दुरुस्तीचो अधिकार सरकाराक ना. कोमुनिदादींनी अधिवेशन घेवन आदीं थाराव घेवचो पडटलो. भाजपा सरकाराच्या फाटल्या टर्मात कोमुनिदाद कोर्टात मुख्य दुरुस्ती हाडपाची फायल घाली. रेव्हेन्यू खात्यान दुरुस्तीचो ड्राफ्ट कोमुनिदादीच्या 3 झोनल ऑफिसांतल्यान कोमुनिदादीच्या समित्यांक फीडबॅक घेवंक धाडला. तेन्ना सावन ती फायल चर्चेत. कम्युनिदादीचे अतिक्रमण, भौशीक प्रकल्पाक कम्युनिदादीचे मान्यताये बगर भूंय संपादनाचो अधिकार, कम्युनिदादच्या वेंचणुकांचे नेम थारोवंक सरकारा कडेन अधिकार, भानगडी करपी कम्युनिदाद समित्यांक बरखास्तीचे सरकाराक अधिकार, कम्युनिदाद जमनीवेले हजारांनी अतिक्रमणाक कायदेशीर करूंक कोर्ट दुरुस्तीचे यत्न, जणकार सोंपलो जाल्यार ताचे जाग्यार ताच्या बायल भुरग्यांक जणकारीचो अधिकार. कोमुनिदाद वेवस्था ही पोर्तुगीज तेंपावयली. तातूंत मेतर जावप सरकाराक तितलें सोंपें ना. कोमुनिदादचे जणकार आनी समित्यांचे पदाधिकारी सांगता तें अशें. वो अमेंडमेंट करतलो ते हांवें थंय म्हणलां आर्टिकल 652 जाय. तो आर्टिकल 652 लोकांनी करपाक जाय. तो मेंबरांनी एक कोमदाद, आतां तुमची कोमदाद आहा, ही कोमदाद आहा, तांकां तो प्रपोजल धाडप. ती नोव्हेंबरान धाडपाची. तेणी मिटींग घेवपाचें आनी प्रपोजल कितें आहा तो म्हाजी जनरल बॉडी जाता ती 652चेर पळय पणजे जावपा जाय. सगळ्यांनी येवपाक जाय आनी थंय अमेंडमेंट कितें करपाचो थंय जाता तो. आनी म्हाजेर गव्हर्मेंटान एप्रुवल करपाक जाय. गव्हर्मेंटान जें अमेंडमेंट डायरेक्ट करपाक जायना ताका. म्हणजे असेंब्लीन तो करपाक मेळना म्हणटा तुमी? कसोच जायना. ते आपल्याचे हेजेर फरतात ना, आपल्या कडेन जाता म्हणून करूंक जाता म्हणून ते करपी. कित्याक तेंचे कडेन मेजॉरिटी आहा न्हू. म्हणल्यार जर हे असेंब्लीन जर पास जाले जाल्यार कोणाकूय हायकोर्टान चॅलेंज करपाक मेळटा? हय 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 हय. कित्याक तो अमेंडमेंट करूंक जायना जाल्यार कोर्ट. Earnest request to the government not to rush through with such big ticket amendments to the code which can lead to far reaching changes in the Goan land and population demography, and ultimately our spirit of preserving Goa and preserving our Goa for Goans will be lost. These have been opposed by us in the past, and this time also the Komunidad bodies will oppose such amendments. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकारा वांगडा स्वप्नील तारी. गोवा डेअरीचे संचालक मंडळाचेर राजेश फळदेसायाचें पॅनल आयलें. 3 पॅनलां मदीं जाल्ले वेंचणुकेंत आदलो अध्यक्ष माधव सहकारी आनी विठोबाचें पॅनल भायर. राजेशाचे पॅनलांतले 9 जिखले. डेअरी साल्वार करूंक दुधकारांनी आमकां बोर्डाचेर हाडल्यात. खूब कश्ट घेवचे पडटले. सरकाराचो आदार लागतलो म्हणून राजेश उलयला. हें खंय डेअरी बचाव पॅनल.
सगळे शेतकारांनी आमचेर एक विश्वास दाखयलो आनी परत एकदा आमकां निवडून दिलो की गोवा डेअरी साल्वार करपाक. आज गोवा डेअरीची परिस्थिती आहा ती खूब कठीण आहा, ती आमी जबाबदारी स्विकारतले आनी गोवा डेअरी सांबाळून तेजी एक परत एक नांव वयर काडटले. आज सेलाचो खूब डावन जालो आहा, डेअरी सामकी धोक्यान येयल्ली आहा. म्हणटकीर आमकां खूब कश्ट घेवचे पडटले, सरकारालोय सपोर्ट घेवचो पडटलो आनी डेअरी वयर काडची पडटली. आमी फार्मरां ही सपोज तांकां प्रायस वाडोवन दिवपाक खावडी प्लांट बंद आसा तो चालू करून तांकां खावड सप्लाय करतले आनी आमी सगळीं एक संग रावन डेअरी साल्वार करतले. चेअरमॅन कोण आसतलो तुमचो? चेअरमॅन निवड 7 दिसां आसतली. आणि पॅनलाचें नांव कितें तुमच्या? तुमचे तो स्टाफ आमी घेतलो, तो स्टाफ चडांत चड उदकार जे शेतकऱ्यांक तो चेअरमॅन आहा सोसायटीचो त्याच लोकांच्या भुरग्यांक डेअरी लायल्या आनी फर्स्ट टायम डेअरीच्या इतिहासाक घडला. सहकार क्षेत्रांत जे कॉर्पोरेशन क्षेत्रांत जे 2082 1982 ते आज 2022 हेजे मदीं खंयच्याय शेतकऱ्याचे स्टाफ भुरगे त्या डेअरी लायले नासले. मंगळारा 8वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस गोंयभर कार्यावळी. योग फॉर ह्युमॅनिटी अंदूची थीम. मुखेल शासकीय कार्यावळ ताळगांवां दोतोर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर. ब्रँड इंडिया ग्लोबली हे राष्ट्रीय मोहिमे सकयल योग दिसा निमतान देशांतल्या आयकॉनिक सुवातींक प्रसिद्धी. गोंयांत पोन्ने गोंयांत से कॅथेड्रल आनी आग्वादा किल्ल्यारय कार्यावळी. प्रत्येक वर्सा फाटली 2015 सावन आमी हो योगा डे मनयलो वता आनी तो ग्रँड लेवलाचेर पुराय भारतभर तसोच गोंयभर आमी तो सेलेब्रेट करतात. Even if somebody has not started yoga, tomorrow is the muhurat. According to the person's needs, we can make a tailor-made package of yoga in which all our health centers, our Ayush Health and Wellness centers are providing yoga instructors specifically who can take care of your well-being. In this regard, I would like to say that the state level function will be organized by the Ayush Cell, Directorate of Health Services, in collaboration with the Directorate of Sports and Youth Affairs and Directorate of Education at Dr. Shamaprasad Mukherjee Indoor Stadium, and the function will start at 6:30 am. Besides this, 11 taluka level functions will be conducted by the Directorate of Sports and Youth Affairs in collaboration with the Directorate of Education. A parallel national campaign, Brand India Globally, under which 75 iconic places and heritage sites will be showcased in the country through yoga demonstration. Goa has selected 2 venues, and these venues are Sea Cathedral, Old Goa, where the function is organized by India Tourism and Yoga Academy, and this place will be attended by Minister of State Shri Sripad Naik for ports and tourism, and the other site is Fort Aguada, where it is arranged by the India Tourism, and the site at Sea Cathedral is organized by Goa Tourism. In Fort Aguada, कर्नाटकांत प्रो कन्नड ब्रिगेड सध्या बरीच एक्टिव्ह. कारवारा कोंकणीच्या बोर्डाचेर काळें फास्त थंय आसा. बंगळुरूंत प्रधानमंत्री मोदीच्या येवकाराक लायिल्ल्या बोर्डावेले हिंदीक हेच ब्रिगेडीन काळें फासलां. एकदम कारवार स्टायलीन. भाशेचो अपमान, सरकारी मालमत्ता इबाडली म्हूण कारवारा ब्रिगेडींतल्या 5 जाणांचेर FIR. हेरांक सोदतात, एकलोय कारवारचो न्ही. आमकां भारतीय संविधानान जो अधिकार दिला त्या अधिकाराच्या आधाराचेर आमकां हांगा कोंकणीन बरोवचो अधिकार आसा. दुसरे हे जे कृत्य केल्ले आसा हे कृत्य हांगा नंतूर आनी संजू सांगिल्ल्या भशेन कारवारच्या लोकांनी केल्ले ना.
घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आठ जुनाची केज फार्मिंगा विशीं अधिसुचोवणी फाटीं घेवची म्हूण गोवा फॉरवर्डाचे नुस्तेमारी खात्याक निवेदन. अधिसुचोवणी फाटीं घेवंक खात्याक 15शीची मुजत. नुस्तेमारी खात्यान खंय भायल्यांक दारां उक्तीं केल्यांत. मंत्री म्हणटा गोंयकारांनी जाय तसो प्रतिसाद दिल्लो ना. गोंयकारांनी फुडें सरचें. सरकार ट्रेनिंग आनी अर्थीक आदार दितलो. मंत्री स्किमीचेर ठाम. आमी रांपोणकार ही केज फिशींग मुट्टी तेमी सबसिडी दित म्हूण पयलीं गोंयकारांकू आसलोली. आतां तेमी नेयान रिन्यू केल्या. गोंयचे भायले तामिळनाडू आनी वलांकानी ते सायडीचे आंध्राचे तांकां दुखून येवन हो टेंडर घालून जाता. आमी हो टेंडर आमगे गोंयकारांकू दवरपा जावो. हो भायले लोक हाडा काय आनी हांव मागोता गोवोरमेंटा कडेन हें सोमतें स्क्रॅप करपाचें आनी पयलीं आसलो ते भाशेन गोंयकारांकू दवरपाचें. आनी हे जे कितें मॉडिफिकेशन केलां तें रिवायज करचें. तें आसा तशेंच गोंयकारांक लागून दवरचें म्हणून आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आज डायरेक्टराक डेलिगेशन घेवन येयल्ले आनी ते आज आमी हांगासर सुपूर्द केला. मंत्री म्हणटा 2 वर्सां गोंयकारांनी जाग केली ना म्हूण स्कीम उक्ती केल्या. गोंयकार येता जाल्यार तांकां ट्रेनिंग आनी अर्थीक आदार दिवंक सरकार तयार. 2020 केज फार्मिंग म्हणून स्टार्ट केली आनी हें करता आसतना 2 वर्सां जालीं कोणूच फुडें सरोंक ना. आतां आमी 2022 ही नवी हें केलां की हें कोणी करचें. इंडियन नॅशनल कोणी येवचो आनी ते केज फार्मिंगान सादारणशें एम्प्लॉयमेंट दिलें लागता मॅन पावर एक 15 लोकांचो. सो आमची पॉलिसी अशी आहा की ते 15 लोकांक 10 लोक गोंयकार कामाक आसूं जाय. ते 10 लोक हें काम पळोवन इन्फ्लुएन्स जावंक तेंच्यांनी हें काम शिकोवंक जाय आनी तें काम तेंच्यांनी मागीर लगेच आपणें स्टार्ट करपाचें. अजुनूय आमी तांकां सांगता गोवा फॉरवर्डाक तेंच्यांनी प्रपोज करचें. तेंच्या दारान जे कोण पळय फुडें सरतले हें काम करपाक तेज्या दारा पर्यंत आमी ताका ट्रेनिंग जाय ती दितले. आमचे ऑफिसर वचून ताका जाय ते फुडें येवचे. जे तरेन ते गेले कांय प्रॉब्लम ना. आमकां गोंयकार येयल्ले जाय तेंच्यांनी सांगचें सोसायटी करचे. ते सोसायटीक आमचे डिपार्टमेंट तांकां त्या गांवांत त्या जाग्यार वचून वेवस्थीत ट्रेनिंग दितले आनी जे फायनान्शियल आस्पेक्ट आहा जो जामने मदत करून तिवूय गावतली. कांयच प्रॉब्लम ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशां आंगडी बाटाच्या गुदावांक उजो. गुदावांत चपलां आनी बूट लासून काबार. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागला आसुये म्हणून दुबाव. फायर ब्रिगेडीन पावन उजो आटापा हाडलो. लाखांनी लुकसाण जालां म्हणून अदमास. थळावे म्हणटा फायर ब्रिगेड बरीच उसरां पावली. फायर ब्रिगेडवाले म्हणटा कॉल येतनाच रोखडेच पावल्यात. तरी आमी ते लायट चालू आसतना सुद्दां आमी फायर फायटींग केलें आनी ऑलमोस्ट सगळे आमी पालयल्ले. मागीर परतून आमी रावले ते लायटीकाराक घेवपाक की आमकां भिजूच जावंक मेळना. ते लायटीन ते वायर तोडोन सारके मेल्ट जावन लायटी हे जाल्ल्यो. सो आमी भिजूच जावंक मेळना. सो आमी लायटीकाराक रावले. सो ते मातशे येयले मातशे टायम घेवन ते लायटीकार येतकूच आमी भितर वचून पयसून फायर फायटींग केलें. Loss कितले कितें काय? He's saying the loss is quite more about. We have told him that to give us the stock statement, because what we have seen is also that in the night we have removed many of the stocks, but some of the stocks which were inside were good. Only the stock which were at the starting each that got gutted in the fire. पेपर जातकच आमकां ते रिक्षावाल्यान सांगलें कितें तुमच्या गोडांतलो उजो भेटटा मातशें पळयात घेवन लास्ट चाबी घेवन या आनी ओपन करात. ओपन करूंक जातकच ते उजो पेट्टाले पळय. हें तुमकां कितकें नुकसान जालें? आमचे एप्रॉक्सिमेटली 60 लाख. सगळे हितून चप्पलच असली बूट फुटवेअर बॅग एक्सेसरी. तुमकां काडूंक कांयच मेळ्ळें ना. काडूंक कितें हेणी बुडलें आमकां काडपाक कांयच करूंक. आतां मेरेन 12,000 भुरग्यांनी कॉलेज ॲडमिशनाक अर्ज केल्यात. फुडल्या सप्तकांत मॅरिट लिस्ट जाहीर करतले म्हूण उच्च शिक्षण संचालक दोतोर महादेव गांवसान सांगलां. 28 जून ते 10 जुलय मेरेन BEd आनी स्पेशल BEडा खातीर पोर्टलाचेर ॲडमिशनाक अर्ज करूंक मेळटले. डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन हाच्या अंडरचे UG प्रोग्राम्स आसा तांचो आज ॲडमिशनचो एप्लिकेशनचो लास्ट डेट आसा. तेन्ना
टिल द डेट म्हणजे एज ऑफ नाव आमचे कडेन 12,000 ॲप्लिकेशन आयिल्ली आसा, 12,000 प्लस ऑड नंबर्स आसा. तर ह्या ॲप्लिकेशनाचो फर्स्ट रावंड आज मिडनायट कंप्लीट जातलो. कॉलेज जे मेरिट लिस्ट आसा प्रत्येक इंडिविज्युअल कॉलेजचे, ते इंडिविज्युअल कॉलेज ते आपली डिफरंट मॅथोलॉजी हे करून तांकां मेरिट लिस्ट प्रिपेर करतले आनी नेक्स्ट वीक मेरिट लिस्ट वील बी डिस्प्लेड बाय द रिस्पेक्टीव कॉलेज. हातून आनी एक B.Ed कॅटेगरी आसा, सेपरेट प्रोग्राम, दॅट इज अ स्पेशल B.Ed. हाका भुरग्यांनी GRT एग्जाम दिल्ली आसपाक जाय अशी गरज ना, तांच्यांनी एप्लाय डायरेक्टली करपाक जातले. जे भुरग्यांक एप्लाय करतले तांचे शॉर्टलिस्ट करून तांकां मागीर सेपरेट आमी एंट्रन्स एग्जाम दवरतले आनी ती एंट्रन्स एग्जाम क्लियर जाल्यार मागीर तांकां डायरेक्ट स्पेशल B.Eडाक एडमिशन घेवपाक मेळटलें. सो हो पोर्टल 28 तारखेक ओपन जातलो, 28 जुनाक. तो 10 जुलय पर्यंत पोर्टल ओपन आसतलो. प्राणीमित्र अमृत सिंहान ताजें सेवाव्रत अर्ध्यार सोडूंक जायना. राना खात्यान ताच्या ज्ञानाचो उपेग करून स्टाफाक एनिमल रेस्क्यूचें प्रशिक्षण दिवंक जाय. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकाराचो उलो. राना अधिकाऱ्यांच्या कटकटीक लागून रेस्क्यू ऑपरेशन सोडटा म्हूण अमृत सिंह उलयल्लो. गोंयांत किंग कोब्रा आसा हें कळूंक पावलें खंय अमृत सिंहाक लागूनच. अशा पद्दतीन आपूण जे व्रत स्विकारला ते व्रत अर्धवट सोडप हे पुराय तरेन चुकीचें आसा आनी हांव अमृत सिंग हांकां विनंती करूंक सोदता की तेंच्यांनी जी जबाबदारी स्विकारलेली आसा हाच्या पयलीं एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाच्या माध्यमांतल्यान रानांतल्या जनावरांच्या मुक्ती खातीर, त्यांच्या संवर्धना खातीर, त्यांच्या संरक्षणा खातीर तेंच्यांनी हें जें काम आसा हें अशेंच नेटान फुडें व्हरपाक जाय. हाच्या पयलीं गोंयांत भुजंग, जेका आमी किंग कोब्रा म्हणटा, हो किंग कोब्रा सोरोप लोक आसा काय ना अशा प्रकारचे प्रश्न विचारताले. पूण अमृत सिंग हांणी सत्तरी आनी धारबांदोडा हांच्या सिमेचेर आसपी गवाणे ह्या गांवांत पयलो किंग कोब्रा जो आसा तो धरून ताका मागीर तेच्या सैमीक अधिवासान सोडलो. आमकां सगळ्यांक स्पश्ट केलें की गोंयच्या रानांनी किंग कोब्रा आसा, गोंयांत सदाहरीत जंगल आसा आनी ह्या सदाहरीत जंगलान किंग कोब्रा हांगा वास्तव्य करता, हांगा राबितो करता हें स्पश्ट जाल्लें आसा. आनी तेच्या उपरांत जवळ जवळ 3 डझन किंग कोब्रा जे आसा हे अमृत सिंगान धरून नैसर्गिक अधिवासान सोडलेले आसात. आयज वन खात्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जे स्नेक रेस्क्युअर किंवा वायल्ड लायफ रेस्क्युअर म्हणून काम करता हांकां घडोवपाची जे काम जे आसा हे काम अमृत सिंगान केल्लेलें आसा. तांकां प्रशिक्षण दिवप, तांकां सोडपाच्या संदर्भांतली म्हायती दिवप, हे काम जे आसा हे काम त्यांनी कसलोच मोबदला न घेता आयज मेरेन तो करीत आसा. हे काम जर बऱ्या पद्दतीन व्हरताले जाल्यार सरकारान ताका पाठबळ दिवप गरजेचें आसा. तेची मदत घेवन, तेचो सल्लो घेवन एकंदर गोंयांत जे वायल्ड लायफ रेस्क्यू टीम आसा ही सशक्त आनी प्रबळ कशी जातली ह्या नदरेंतल्यान काम करपाक जाय. कर्नाटकान आनी महाराष्ट्रान जी वन खाती आसा ती वन खाती ताका प्रशिक्षणाक आपयतात. तर तशा पद्दतीन ताका गोंय सरकारान लेगीत वेगवेगळ्या फॉरेस्ट गार्डा खातीर ट्रेनिंग दिवपा खातीर जर तेच्या ज्ञानाचो उपयोग करून घेतले जाल्यार खूब बऱ्यो गजाली जाताल्यो. मये मतदारसंघातल्या स्कुलां आनी हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक कल्याणबाय पिळगांवकार चॅरिटेबल ट्रस्ट शिश्यवृत्ती दिता. 8वी ते 12वेच्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप आसतली. पयले 3 येतल्यांक कॅश इनामां आनी ट्रॉफी. ट्रस्टाचो चेअरमॅन मिलिंद पिळगांवकार स्कॉलरशिपीचेर उलयलो. संबंध मतदारसंघातले 7 पंचायतींतली 12 जी शैक्षणिक संस्था आसा, हायर सेकंडरी आसा, हायस्कुलां आसा, ह्या हायस्कुलाक 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी पहिल्या दुसरो तिसरो पहिल्याक 2000, दुसऱ्याक 1500 आणि तिसरा 1000 रुपया प्लस ट्रॉफी हे दिवन भुरग्यांक गौरवीत करप. हेतूंतलो मेन इंटेंशन एक आसा की भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळपाक जाय आनी स्कुलांतल्या लेवलार जर भुरग्यांक जर चड प्रोत्साहन मेळत की आपूण बाबा बरें करता, आपूण पयलो दुसरो तिसरो रँक घेतला आनी तेज्या खातीर आपल्याक ही ट्रॉफी मेळ्ळ्या, आपल्याक स्कॉलरशीप मेळ्ळ्या आनी ही जेन्ना दुसरो भुरगो पळयता पळय ताका अशें दिसता की आपुणूय फुडें वचपाक जाय, आपुणूय चड मेहनत करून आपुणूय पयलो दुसरो तिसरो कितें तरी रँक घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. प्रत्येक भुरग्याक पयलो रँक मेळपाकूच जाय अशें ना,
की प्रत्येक भुरग्यान आपूण जे जे आपल्या कडेन गूण आसा देवान जे आपल्या गूण दिल्या ते जर आपूण तेजेर मेहनत केली आनी ते जर फुडें घेवन गेलो जाल्यार खंयच्याच भुरग्याक जे यश आसा पळय संपादन करपाक अडथळो येवचो ना. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.